चिरपट्यान हांगासर आनी हो चिरपटा गांव जो आहा हो प्रियोळ मतदारसंघात पडटा आनी हांगासर श्रीकांत नायक बाबुराव नायक हांचे हे जे घर आसा हे फाटले 30-40 वर्सां जालीं ताणें घर बांदला आनी तो रावता हांगासर। पयर चवथी कडेन रातचे 2 सुमार ही सगळी माती सगळी कोसोन येयल्ली आसा। ताणें पावस खूब पडलो हेवटेन हेणें केबल ते चर मारलो वयल्यान आनी तितूंतल्यान केबल येयलो आतां लायट दिवपाक आनी तांकां पयलीं सांगलेलें थंय हें कोण नाका हांगा वयले दोंगराचे सगळें उदक येतलें जिरतलें आनी आमगेलें पडटलें म्हणून तेणें तें कांय तें आयकून धरलें ना। आनी हो केबल जेन्ना तेणें घातलो न्ही आनी हें जालें न्ही तेन्नाच्यान तें उदक सगळें जिरोवन तें पोंच्यान हांगा फुटलें। कंबाल बालो पळय कित्याक तशें आहा बरो उंच बांदलेलो तें हांगा येवं जायना म्हणून सगळें पण ते कोसोन गेलें सगळें गेलें आतां तेवूय आतां डेंजर आहा तेजे पोंदा लायट आहा लेटर केला सगळ्या ही मातशें राखून मेळ्ळो ताका लेटर दिलें। आतां जी झाडां वयर आसा ती सामकी बागोवन आसा आनी म्हाका दिसता केन्नाय तेज्या घराचेर ती पडपाक शकता कारण आनी जी माती जी आसा ती वयल्यान आनिकूय कोसोवंक शकता कारण ही केन्नाय समज जर पडली जाल्यार तेजी घराची लुकसाण जावपाक शकता। सो गव्हर्मेंटान जावं सरकारान हेजी बेगीन दखल घेवन जे कितें पावलां उखलूंक जाय ती बेगीन उखलपाची गरज आसा। चिरपट्याच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।